ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 587 वर्सा 587 वर्सा दक्षिणाचे राज बाबिलोनाचे बंदडीक वळख जालें. ह्याच वर्सा बाबिलोनियागरांनी जुदा राजांतल्या लोकांक निर्वासित करून व्हेलें. मातेऊस वर्तेकार आब्राहामातावन दावीद पर्यंत 14 तकल्यो, दाविदातावन बाबिलोनाचे बंदडे पर्यंत 14 तकल्यो आनी बाबिलोनाचे बंदडेतावन क्रिस्त पर्यंत 14 तकल्यो म्हणटाना ही चारित्रीक गजाल आमकां सुवार्ता समजूंक उपकारता. सडावत ही वंशावळ आनी हांतली नांवां वळेरी वाचूंक ही कश्ट आनी हाचें गणने करचेंय उणें. पूण मातेवान विवरिल्ले वंशावळींतली व्यक्ती आनी राय एक गजाल स्पश्ट करतात. जेजू दाविदाच्या घराण्याचो आनी अशें दाविदाचो पूत. फुडें मातेवाचे सुवार्तेंत जुजेक बुडव्यान दाविदाच्या पुता म्हणटाना हे आनिकी आमकां चड स्पश्ट जाता. आयचे सुवार्तेंत वंशवळीचे वळेरींत 5 स्त्रियांची नांवां आमचे गुमान वडतात. दादल्यांच्या आनी दादल्या रायांच्या संवसारांत आनी वळेरींत ही कित्याक गाय उल्लेख जातात. ती आसात तामार, राहाब, रूत, उर्याची बायल बत्शेबा आनी मरी. हांतल्यो सडावत स्त्रियो जुदेव भावार्था भायल्यो. देखून सारांश रितीन सांगचें तर मातेऊस वार्तेकारा प्रमाणे जेजू केवल विंचून काडलेली परजा इस्रायला संगी मात्र वंशावळीक संबंध आसचो न्हय, पूण संवसाराच्या सर्व राष्ट्रांच्या लोकां संगी वंशावळीक संबंध आसा. ह्या मुखांतर जेजू सगळ्या सर्वांचो वा सर्व जनांगाचो सोडवणदार म्हणून मातेऊ दाखोवन दिता. मातेऊस वार्तेकाराचो वाचपी समुदाय जुदेव आनी जुदेव न्हय आसलेल्या क्रिस्तांवांनी भरलेलो. अशें जेजू सर्वांचो सोडवणदार म्हूण दाखोवंक ताणें खुशी वेली. मातेवान आमकांय लाभलेलें सोडवणेचें देणें नियाळूंक साध्य केलें. जेजू सगळ्या संवसाराचो सोडवणदार म्हणटाना चारित्रीक रितीन निर्दिश्ट रितीन तो मुजोय आनी तुजोय सोडवणदार. होच आयचे सुवार्तेचो सार. हांव आनी तूंय ताचे सोडवणे येवजणाचो वांटो. हरेकली आमी ह्या क्रिस्मसाच्या मिस्तेरांत एकवटल्या एकवटून उरया.